दिव्यवाणी 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 भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाळा सोम्या, आयचो हो अमोलीक दीस आमकां फावो केल्ल्याक आमी तुका काळसांतावन अर्गां दिता. ह्या दिसाचेर तुजी वर्ती आशिर्वादा तुवें भरलाय आसता. हो वर्तो दीस तुज्या महिमे खातीर अर्थभरीत तरान वापरूंक तूं आमकां कृपा दी. आयच्या ह्या दिसाच्या आमच्या सर्व कामाचेर तुजें मोलादीक बेसांव घाल. आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक तुज्या भद्र आसऱ्या खाल राखोन व्हर. सर्व अवघडांतली आनी हर अनाहुतांतली आमकां शाबितायेन राख. तुवें आमकां फावो केल्लो हो बेसांवाचो दीस आमच्या बऱ्या करण्यांनी हेरांक एक आशिर्वाद जावं. आमच्या घरांत, शेजारा आनी आमच्या गांवांत आमच्या देखी वरवीं तुजो वर्तो मोग वांटोवंक आमकां आदार दी. तुज्या मोगाचें राज सर्वान प्रसार जावं दी. तुज्या कणवळायेची जर सर्वांच्या काळजाक उर्बेन भरून दी. तुजी अमोलीक काकूळत संवसाराच्या मुल्या मुल्यान वाळोवन दी आनी सगळो संवसार तुज्या काकुळतीच्या दैवीक आशिर्वादांनी परसळोवन दी म्हूण आमी मागतांव. हें मागणें आमी करतांव तुज्या पुता सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. आतां आमी देवाचे उतार आयकुया. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. आपली वाट धरन ते मुखार वेताना कोण एकलो जेजू लागीं म्हणालो, तूं वेताय थंय हांवूय तुजो पाटलाव करन येता. पूण जेजून ताका सांगलें, कोल्यांक माटी आसात, सुकण्याक गोंटेर आसात, पूण मनशा पुताक माते तेंकूंक सयत सुवात ना. आनी एकल्याक ताणें म्हणलें, तूं म्हजो पाटलाव कर. तोवळ ताणें जाप दिली, सायबा, हांव वचोन म्हज्या बापायक मातयेक पायता पर्यंत म्हाका अवकाश दी. पूण जेजून ताका सांगलें, मेल्ल्यांक मेल्लेस मातयेक पावून दी. तूं वच आनी देवाचें राज परगट कर. तिसरो एकलो म्हणालो, सायबा, हांव तुजो पाटलाव करतां, पूण पयलें वचोन म्हज्या घरच्यांक हांव आदेवस म्हणून येतां. जेजून ताका सांगलें, नांगराक हात दिवन पाटी पळयतलो देवाच्या राजाक योग्य न्ही. देवाचें उतार हें. जेजूचो पाटलाव करूंक थोडे इशारे आयच्या सुवार्तेंत जेजू आमकां दिता. पयलें, आमकां कितें मेळटा म्हणल्या आशेन आमी जेजूचो पाटलाव करचो न्ही. जेजून आपणाक संपूर्णपणी खाली केलो. आपलें म्हणलें ताचें थंय कितेंच नातलें. कोल्यांक माटी आसात, सुकण्यांक गोंटेर आसा, पूण मनशा पुताक माते तेंकूंक सयत सुवात ना म्हळें ताणें. दुसरें, जेजूचो पाटलाव करूंक आपोवणें येताना तुर्तान पाळो दिजे. जेजूचो पाटलाव करचें आनी देवाचें राज परगट करचें सर्व विंचवण्या प्रास पयली आनी वयली विंचवण जायजे. देखून जेजू सांगता, मेल्ल्यांक मेल्लेच मातयेक पावून दीत. तूं वच आनी देवाचें राज प्रगट कर. तिसरें, जेजूचो पाटलाव करूंक निर्धार केल्या उपरांत पाटी पळोवचें न्ही. जेजूचो पाटलाव करूंक घरच्यांक आदेवस म्हणची गरज ना. व आमचें कुटुंब आमकां जेजूचो पाटलाव करच्यांत अडकळ जावंक नजो बगार आमी कुटुंबाक प्रेरण जायचे. जेजूचो पाटलाव आमी केल्ल्यांत जेजूच आमच्या कुटुंबाचो सांदो जाता. सस्नाच्या बापा, हांव तुका भेटयता, तुज्या ती मोगाच्या पुताची
आमच्या सौम्या आनी सडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कुडानी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासो जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळका जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळका जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळका जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळका जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळका जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळका जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळका जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळका जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळका जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळका ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता मारा काकुळत आमची कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता मारा काकुळत आमची कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता मारा काकुळत आमची कर. ऑक्टोबराची 4 तारीख आसिसीचो सान फ्रांसीस. 1180 आनी 1 इसवेन इटलीच्या आसिसींत जल्माल्ल्या सान फ्रांसिसाक जिणेची सर्व सूख आनी आडंबर मेळिल्लो. ताच्या आवयन जिओवान्नान ताका पवित्र स्नाना वेळी जिओवान्नी म्हणलें नांव दिल्लें. ताच्या जल्मा वेळी ताचो ग्रेस्त बापय पियत्रो दे बेर्नार्डोन आपल्या वेवहारा वरवीं घरांतलो. ताणें ताका फ्रांसिस्को म्हणलें नांव दिलें. त्या काळाच्या रिती प्रकार फ्रांसीस नांवार्दीक जावच्या आशेन सरदार जावंक भायर सरलो. 1202 इसवेन आसिसी पेरुजिया सोवे झुजाक देंवतना
हांतू मेतेर जाल्ल्या फ्रांसिसाक 1 वर्स जैलांत रावचें पडलें. एका कठीण पिडेंतलो बरो जाल्या उपरांत 1205 इसवेच्या अखेरीक आपुलियांत फ्रेडरीक दुसऱ्या विरोध पापसाहेबाच्या सैनांत भरती जावंक ताणें केल्ले प्रयत्न ताका स्पोलेटोंत लाबिल्ल्या दर्शना वरवीं निर्फळ जालें. ह्या दर्शना प्रकार ताणें पाटी आसिसीक येवन मनशाची सेवा करचे प्रास दनयाची सेवा करचे खातीर एक नव्या रितीच्या सरदाराच्या आपोवण्याक राखून रावचें पडलें. ही ताची परिवर्तनाची सुरवात. एकांतपणांत आनी मागण्यांत आपणा खातीर देवाची कुशी कितें म्हूण ताणें सोदली. दुबळ्या आनी पिडेस्तां खातीर ताचो हुस्को वर्तो जावन आसलो. अशें एक पोटी रस्त्या देगेर आसच्या एका कोडकाराक दान दिवंक आपल्या गोड्यार तावन देंवतना अजापांचें अजाप घडलें. विद्रूप जाल्ल्या कोडकाराक पोटलून धरतना ताच्याच उतरांनी सांगचें तर ताचो अणभव खोडसाणे तावन गोडसाणेक बदललो. थोड्या तेंपान सान डेमियनाचे इगर्जेंत आशिल्लो कुरीस ताका फ्रांसिसा पडोवंक जाल्लें घर दुरस्ती कर म्हूण सांगतना ताणें सान डेमियनाची पोरणी इगर्ज दुरस्ती करूंक धरली. ह्या खातीर दूड जमोवच्या खातीर आपल्या बापायच्या सिल्क दास्तानांतले थोडे वस्तूर विकले. आपलो दूड पाटी घेवचे खातीर ताच्या बापायन ताका बिस्पा मुखार व्हेलो. तक्षान फ्रांसीस ओपलो आनी आपलें न्हेसलेली सगळी मुस्तायकी ताणें निकळायली आनी बापायक पाटीन दिली. आपल्या श्रेश्ठ धन्या पासत तो एका राती भितर भिकारी जालो. पोर्टियांकुला म्हूण नांव वाडलेल्या आंजाच्या माय मरियेच्या कोपेलांत 1208 तारखेच्या फेब्रुवारी 26 मिसा वेळा मातेवाच्या वांजेला प्रमाणे ताचे पासत सोम्याचे निर्मणे तो समजलो. ताणें उपरांत लायीक तो तरी श्रेश्ठ रायांचो संदेशकार म्हणले परी ताणें हर एकल्याक उर्बेन प्रसंग करूंक धरलो. ताच्या जिणयेचें सादेपण आनी ताची शिकवण जायत्या उंचल्या वर्गाच्या मनशांक ताचे भोंवारी आकर्शीत करी लागली. हांचे पैकी एकलो ग्रेस्त व्यापारिस्त बर्नार्द द क्विंटावला म्हणलो आनी आध्यात्मीक मानेस्त गायल्स म्हणलो आनी हेरी आसले. 1209 इसवेच्या एप्रिलाच्या 16 तारखेर काथेद्रलाच्या जतनदार काटानियोसो पीटर म्हणल्याक धार्मीक मुस्तायकी दिवचे सोवे फ्रातेर मिनोरेस वा ल्हान भाव म्हणली व्हड आरंभ जाली. तांची रेग्र वांजेलांतल्या उतरांक सरी जावन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची शिकवण पाळच्याक आनी ताच्या मेटांनी चलच्याक आसली. आंजाची राणी मरी तांची देख आनी रक्षकी जावन आसली. 1210 इसवेंत ग्रेस्त आंजेलो दी उगोन सवे भावांचो संको 12 जाताना फ्रांसिसान आपल्या मेळाक पापा इनोसेंत तिसऱ्या तावन पापाल मंजुराती मागोवन घेतली. 1212च्या ताळयांच्या आयतारा दिसा आसिसींतल्या मंतानाच्या कुटुंबांतल्या क्लेराक वेल दिवच्या मुखांतर दुर्बळ्या क्लेराच्या भयणींची दुसरी वॉर्ड अस्तित्वाक आयली. 1220 आनी 1 इसवेंत लौकीक जिणयेंत फ्रांसिस्कान जिविताची तत्वां जियोवच्या प्राजिताच्या भावांचो आनी भयणींचो तिसरे वर्दीचो मेळी आरंभ केलो. ह्या जगपणांतेन ताका आशिल्ल्या घनादीक भक्ती खातीर फ्रांसीस याजकी दिक्षा घेवंक आयकलो ना. देव मनीस जाल्ल्या गणितांतय इतलो आकर्शीत जाल्ल्या फ्रांसिसान क्रिस्तांव संवसाराक पयले फावटी गर्दनचो गोठो करून दाखयलो. 1220 आनी 3 इसवेंत ग्रेचिया म्हणले कडेन बोईल आनी गाडाव तन आनी खावोनाचो नीज गर्दनचो गोठो केलो. 1220 आनी 4 इसवेंत पवित्र कुर्साच्या जैताच्या फेस्ता संदर्भार क्रिस्ताच्या
कश्टांचें ध्यान तो करनासता कुर्सायिल्ल्या क्रिस्ताचे 5 गायी आपले कुडीर दिश्टीक पडचें बाग ताका लाभले. पयले फावटी असली एक संगत घडची जावंक पावली. फ्रांसिसाक प्रकृती देवाचो आरसो जावन आसलो देखून ताच्या नांवाडदीक भाव सूर्यो म्हणल्या गितांत सुर्याक भाव, चंद्राक भयण, भुमीक आवय इत्यादी तो आपयता. ताच्या मरणाच्या खातीर तावन तेंच चिंताप शेवटाक पावयता आनी म्हणटा, भयण मरणा खातीर तूं हरसिल्लो जावं ये सोम्या. उदेंतींत ताका लागल्ले दोळ्याच्या पिडेन तशेंच पांय आनी उदक भरचे पिडेन तो कश्टो नासता. फ्रांसीस सोंसणिकायेन अशें मागतलो, ये सोम्या, हांवें सोंसचे दुखी खातीर हांव तुका अर्गां दितां. फ्रांसिसान जियोवची दुबळीकाय न्हय केवल भायल्या देखीक बगार क्रिस्ता बरी आपणाकच संपूर्ण तरान खाली करचे तसली. तो मरतना आपलो सोमी आनी धनी जेजू क्रिस्ताच्या देखीन विणगो आनी खाली धरणीर मरोंक आपल्या वडिलांची परवानगी ताणें मागली. 1226 ऑक्टोबराच्या 3 तारखेर ताचे मिसांव उगडापे जाल्ल्या आनी ताचो मेळ आरंभ जाल्ल्या पोर्तियंकुलांत फ्रांसीस मरण पावलो. ताची निर्जीव कूड ऑक्टोबराच्या 4 तारखेर आसिसीच्या सान जॉर्जियाचे इगर्जेंत निकेपेली. उपरांत 1230 इसवेच्या मे 25 ताच्याच नांवार कोर्तोनाच्या भाव एलियासान उबारल्या बासिलिकाक जाग्यांतर केली. 1228 जुलयाच्या 16 तारखेर पापा ग्रेगोर 9व्यान फ्रांसिसाक सांत म्हूण पासारलो. पापा बेनेडिक्ट 15व्यान ताका येदोळ जियेल्ल्या पैकी क्रिस्ताचो अति संपूर्ण प्रतिरूप म्हणून वर्णिला. 1916 इसवेंत ताका कथोलीक मिनोतेचो पात्रोन म्हूण परगटला. 1926 इसवेंत पापा पियूस 11व्यान ताका आल्तेर क्रिस्तूस म्हणजे आनीक क्रिस्त म्हूण आपयला. निजायकी खरें तें, कित्याक ब्रिटानिका विश्वकोशांत अशें सांगलां, क्रिस्ताच्या जिविताचो पाटलाव करच्यांत क्रिस्ताचो वावर क्रिस्ताचेच वाटेन मुखार सुचाक आपणाकच वावराक लागयिल्ले पैकी फ्रांसिसांत असलो व्यक्ती चरित्रेंत भविष्या हेर कोणूच ना. सान फ्रांसीस आसिसीच्या पेस्ताक मागणे. देवा दुर्बळांच्या बापा, 13व्या शतमानांत इटलींत जियेल्ल्या भाग्यवंत फ्रांसीस आसिसीक तुवें जेजू सारको दुर्बळो आनी खालतो केलोय. ताणें तुवें रचयल्ल्या हर एक जिवीक भाव बांदावपणाच्या मोगान पळयलें. ताच्या पावलांनी चलोवन जेजूचो पाटलाव करूंक आनी तुका मोगान आनी संतोशान एकवटून जियोवंक आमकां फावो कर. आमेन. आसिसीच्या सान फ्रांसिसाचें शांती पासोत मागणें. सोम्या, म्हाका तुज्या समाधानाचें हातेर कर. जंय द्वेश आसा थंय मोग, जंय दूख येयला थंय बोगसाणें, जंय मनाभेद आसा थंय एकमन, जंय दुबाव आसा थंय भावार्थ, जंय चूक आसा थंय सत, जंय निराश आसा थंय बरवसो, जंय दूख खंत आसा थंय संतोश, जंय काळोख आसा थंय उजवाड हांवें वंपिसो कर. दैवीक मेस्त्री, बुजवण घेवचे प्रास बुजवण दिवंक म्हाका हेरांनी समजोवचे प्रास हेरांक हांवें समजोवन घेवंक, हेरांनी म्हजो मोग करचे प्रास हेरांचो हांवें मोग करूंक सोदिशें कर. कारण दिल्ले वरवीं आमी घेतांव, बक्षिल्ले वरवीं आमी बोगसाणें जोडटांव आनी मेल्ले वरवीं आमी सासणीक जिणयेक जल्मातांव. आमेन. सोम्या तुझे उतर जिवीत दिता, जिविता वाट मोजी उजवाडयता, धैर्य दिता बळ दिता सदां बाळता, जिवीत मोजे सुफळ करता. उलय सोम्या उलय, आयकाता साकोर तुजो, चलय म्हाका चलय,
जावन आश्रम म्हजो उलय सौम्या उलय आयकाता साकोर तुजो चलय म्हाका चलय जावन आश्रम म्हजो सौम्या तुझे उतर जिविताचो आत्मिकतान मोजी तांबाशिक कुरपे जर्दी तुझे थंय पावास हादन म्हाका सांबाळन व्हर उलय सौम्या उलय आयकाता साकोर तुजो चलय म्हाका चलय जावन आश्रम म्हजो मोगाळ पुता सोवे अंकवार मोरी आशीर्वाद देव आमकां भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. दिव्यवाणी